परशुराम जयंती निमतान काणकोण पैंगीण गावात रथयात्रा काढून भक्तांनी मोठ्या संख्येन वाटो घेतलो। ते भायर भक्तांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी लेगीत आयोजित केल्या। पळयात। बोलो श्री परशुराम महाराज की जय। परशुराम महाराज की जय। फाटल्यान जे पळय मोटरसायकल आहात ताणी 2 लायनी व्यवस्थित करून फाटल्यान वयचे। तशेंच आता बरोबर सगळ्यांक फुलां आनी ते एकदम भितर दिवचे आणि बरोबर अर्थ करचे, वेगवेगळे वैयक्तिक अर्थ करचे न्ही। जे कोण मुखार नंतर भक्तिगीत गायनाचो डॉक्टर प्रवीण गावकर हाचो कार्यक्रम आसा आणि ताजे नंतर पालक पुजा जातली। सगळ्यांनी मोठी संख्येन या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचे। आज परशु देवालय जे आमच्या पैंगीण गावात आसा, ह्या वर्साक परशुराम जयंती निमित्तान खासा कार्यावळ दवरिल्ली आसा। सकाळची परशुराम रथयात्रा संपूर्ण आमचे जे पैंगीण लोलये हो जो परिसर आसा, जो परशुरामाचे आराध्य दैवत म्हणून मानतात, परशुरामाक आराध्य दैवत म्हणून ह्या गांवचे 3 गांवचे लोक मानतात। अशी ह्या 3 गांवांतल्यान ही मिरवणूक आज हांगा परतगाडी पाविल्ली आसा आणि प्रत्येक कडेन प्रत्येक देवालया मुखार ह्या रथयात्रेचे स्वागत जालां। अशेंच मुखार लोलये मुखार वचपाचें आसा आमी। आणि ह्या परशुराम जयंतीच्या निमतान सांजेचो खास कार्यक्रम दवरिल्लो आसा। परशुराम चरित्राचेर श्री सत्यविजय नायक हांचे प्रवचन जावपाचें आसा आणि ताजे नंतर डॉक्टर प्रवीण गावकर आणि साथी हांचे भक्तिगीत गायनाचो भक्ती संध्या हो कार्यक्रम जावपाचो आसा। ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाक आणि आयोजनाक आमकां पर्यटन खात्याचे गोवा सरकार पर्यटन खात्याचो जे सहकार्य मेळिल्लें आसा आणि तशेंच माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचेय आमकां सहकार्य मेळिल्लें आसा। सगळ्यांक उमेदीन आणि उत्साहान हे परशुराम जयंती संपन्न करपाचें भाग्य आमकां लाभलां। सगळ्यांक देव बरें करूं। हय, ही पयलीच ह्या वर्साक विशेष ही कार्यावळ सुरू केल्ली आसा। हाज्या फुडाराक हाज्या विशेष उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमकां मेळटलो आणि त्यानुसार आमी हाज्या मुखार आनी उमेदीन आणि उत्साहान ही अशेंच कार्यक्रमाचें आयोजन करतले। भगवान की जय। श्री रामदेव वीर विठ्ठल की जय। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, समृता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू।